हबाकूक माथाळो. हबाकूक प्रवाद्यान एका दर्शनांत घेतलेलो संदेश. 1. प्रवाद्या आनी ताच्या देवा मोदें संवाद. प्रवाद्याची पयली तक्रार. बेकायद्या शिरपण वस्ता. केन्ना पर्यंत सर्वेस्परा तुजो आदार मागूं आनी तूं आयकोनासतना रावतलोय? केन्ना पर्यंत जबरदस्ती म्हूण तुज्या कानांत बोब मारूं आनी तूं निवारचो नाय? कित्याक म्हूण तूं म्हाका उनीत पळोवंक दिताय? कित्याक म्हूण तूं जुलूमशाय सोंसताय? नांगूण आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार दिसतात, झगडें आनी दुसोंक फुलटात, आनी अशें समृद्धीचें बळ मोडोन वेता आनी न्हीद केन्नाच वयर सरना. कित्याक खोटो मनीस प्रमाणीक मनशाक खालाय शेवटिता आनी हे परी न्हीद इबाडलोली दिश्टी पडटा. पयलो जबाब. कालदेकार देवाचे नितीचे हातयार. राष्ट्रांचेर तुमचे दोळे लायात, पळयात आनी अजाप जायात, थोटाक जायात. तुमच्या खाशा जिवितांत जें हांव करूंक फुडें सरलां ताची वळख लेगून तुमकां दिल्यार तें तुमी सोतमानच्याक नांत. तर पळयात हांव कालदेकारांक चालोवन हाडटां आनी लोक निश्ठूर आनी रागिश्ट दुसऱ्यांची घरां आपणाचे आधीन करूंक ते प्रितुमेचेर पयस पयस देसांनी पावतात. ते भिरांकूळ आनी कांपेरो घालपी आपणा भायर तांकां कांय देना. इतले बुलिश्ट ते. तांचे घोडे चित्यां परस सुडसुडीत, रातच्या कोळ्यां परस अदीक निश्ठूर. तांचे घोडेस्वर फेर मारतात, तांचे घोडेस्वर पयस धांवन फुडें सरतात. गिरासूंक आशेतोल्या गरुडा वरी गुरी घालतात. ते येतात फकत जबरदस्ती करूंक तांची तोंडां उदेंतीच्या वाऱ्या परी भाजून काडटात. ते आपल्या कोयत्यांक रेंव जाल्ले परी उबारून वतात. ते पातशायाचीं खेबाडां कोत्तात. राजकुरुवांक ते लेखिनात. कोटां किल्ल्यांची ते पर्वा करिनात. मातयेचे बांद उबारतात आनी तांकां आपल्या ताब्यांत कोत्तात. तेन्ना वारो बदलता आनी वेता आपलेंच बळ आपलो देव म्हूण समजता. त्या मनशाक व्हड गुन्यांव आसा. प्रवाद्याची दुसरी तक्रार. जिखणाराचो जुलूम सर्वेस्परा म्हज्या देवा पुर्विल्या काळां युगां थावन आसा तो, आनी कदींच मरोना तो म्हजो पवीत देव न्हय गा तूं? सर्वेस्परा तुवें हे पर्जेक केल्याय तुजे निधीचें हातयार. खोडपा म्हज्या खास्त लावूंक तुवें तिका मजबूत केल्याय. तुज्या भोव निर्मळ दोळ्यांनी वायट पळोवंक जायना आनी तशेंच जुलुमाचेर तुज्यान नदर घालूं नजो. तर कसो म्हूण तूं घातक्यांक पळयत आसाय? आपणा परस अदीक प्रमाणीक आसा ताका खोटो मनीस गिळटा तेन्ना कित्याक म्हूण तूं कांयच म्हणनाय? दर्यांतली मासली जाल्ले परी आनी धोनी नासलोल्या जिवाण्या सारकी तूं मनशांक वागयताय. हो लोक सगल्यांक आपले गोरयेक फारायता, तांकां आपल्या जाळांत ओडून हाडटा, आपल्या पाग्यारांत सांपडायता आनी असो आपूण जिखलो म्हूण खुशाल जावन मोज मारता. ह्या खातीर आपल्या जाळाक योद्न भेटयता आनी आपल्या पाग्याराक धूंप लासता. कित्याक तांकां लागून तो सुस्त सुखाचें जिवीत जियेता आनी पोटभर जेवता खाता. म्हणटच थार नासतना तो आपलीं जाळां रितीं करीत रावतलो आनी काकुती विणे राष्ट्रांचो नास करीत आसतलो काय? देवाचें उतर हें.